Disgusting. शी आयज हे पळय हांव आसा रुमदामोड नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी रुमदामोड म्हणटा ते हावजिंग बोर्ड आनी वॉर्ड नंबर 6 आनी आयज जावन आसा 22 तारीख शनिवार 22 ऑफ ऑगस्ट आनी तुमी हे पळयात हिप्स एंड हिप्स ऑफ गार्बेज इट्स ऑन द रोड. हे पळय सगळे पळयात कितले हिप्स ऑफ गार्बेज त्या सायडीन पळयात त्या सायडीन पळयात त्या सायडीन पळयात वतात त्या सायडीन एवरीवेअर गार्बेज आनी देर आर पीपल स्टेईंग हियर. इट्स अ रेजिडेन्शियल एरिया. फाटल्यान पळयात सगळे बिल्डिंग्यो आसा. हे म्हज्या रायटान आसा भगवती आनी लेफ्टान आसा पळय सगळे क्वॉर्टर्स हावजिंग बोर्डाचे रुमदामोड वॉर्ड नंबर 6. वायट दिसता की सांगता की इतली गार्बेज हिप्स ऑफ गार्बेज हांगा आसा की हो जो लोकांनी आनी मोटरांनी रस्तो आसा वचपा खातीर तो देखून तांकां मेळना. द रोड वॉट इज द रोड फॉर द व्हेकल्स for the passengers to walk, but there's nothing. Not even 1/4 of the road is here. It is filled with garbage, and if you all can see, just you can just see there are pampers. Then there are sanitary pads packets thrown here. There's plastic. You all know that plastic is it's disposable. जायना म्हणून आणि प्लास्टिक इतल्या भरला, प्लास्टिक कंटेनर्स भरल्या, सोन्ना भरल्या, शूज भरला आणि घाण पोत्यो सगळ्यो एनिमल्स कोणे माजर आणून उडयला. डिस्ग्रास म्हणटा हांव. म्हाका इतलेंच वायट दिसता की हेंच इतलें न्ही तुमकां हांव मुखार मागीर उल्हास तुयेकर बाब आमचो जो MLA आसा पळय ताजे घरा कडेन भायल्यानच कितली हिप ऑफ गार्बेज आसा ती दाखयता. वायट दिसता. तुयेकराक विचारूंक सोदता BJPचो आमदार तूं. BJP सरकार आयज गोंयांत चल्ला. तुमी राज्य करतात. थंय दिल्ली जावं ते सेंटराक तुमचे BJPचे गव्हर्मेंट चलता आणि हांगा देखून गोंयांत देखून राज्य कोणाचे BJPचे चालू आसा आणि हांगा फर्स्ट टायम BJPचो आमदार जिखून आयला उल्हास तुयेकर. कितें तरी उजवाड करतो आशिल्लो तुवें सगळो काळो करून उडयला. तुवें कितें केला? तुवें फक्त दिल्या म्हणटा ते नावेलकारांक गार्बेज. तुवें लोकांनी गार्बेज दिला, कचरो. डेव्हलपमेंट दिवना, काय उदरगत करूं ना तुवें नावेलीची. हे पळय म्हाका तुज्या गांवांत येवन तुज्या शेजऱ्याक येवन हें दाखोवपाक पडटा. कित्याक म्हाका लोकांनी फोन केलो आयज मॅडम प्लीज यो आनी तुजो आवाज उठय म्हणून. कोण ना म्हणून उठोवपाक. वायट दिसता कित्याक सोसडो म्हणटा तो हांगा साकून 10 मिनटाच्या वाटेर आसा. सोसडो इज एक्चुअली अ गार्बेज डंप एरिया. गार्बेज डंप वेर ऑल साऊथ गोंयची सगळे गार्बेज आसा ती थंय वता, जावं ती वेट वेस्ट वा ड्राय वेस्ट. पूण हांगा म्हाका दिसता आयज रुमदामोड नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीत आमच्या हावजिंग बोर्डात मिनी सोसडो करून उडयल्लो आसा. आणि हू इज द गॉडफादर ऑफ इट इज दिस उल्हास तुयेकर हू इज द MLA. अरे उल्हास तुम्ही स्वच्छ भारत म्हणून तुम्ही नारे घालताले मरे. BJP इज टू पुट नारे स्वच्छ भारत. दिस इज द स्वच्छ भारत. मुखार वचपाचे सुवातेर तूं फाटी हाडपाक लागला लोकांक. अरे हेजे दुयेंसां आयज वच मरे आनी साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत पडय मरे. आणि GMCत पळय प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत पळय कितल्या लोकांनी डेंग्यू जाल्ला तो. कितले लोक सफर जावपाल्या डेंग्यून. कितले डेथ जावपाल्या, कितले सफर जावपाल्या. सिनियर सिटीजन जावं इन्फंट जावं भुरग्यांकनी इवन अ हेल्दी पर्सन विल एंड अप गेटिंग डेंग्यू, मलेरिया, टायफॉइड आणि लंग्स डिजीज. अँड हू विल बी अकाउंटेबल फॉर दीस. आणि लस म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार आतांच पळय हांव गेल्या विकान हांव बाप आमच्या पंचाक बाप उमरान पठाण जो आसा ताका घेवन हांव डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन गेल्लें. कित्याक 1 वर्स जालें 4 ऑगस्टाक इलेक्शन तुमी दवरिल्ले फॉर द पोस्ट ऑफ सरपंच अँड पंच डेप्युटी सरपंच. आणि 1 वर्स 4 ऑगस्टाक दवरिल्ले आणि ते BDO येवपा आशिल्लो, ते डेप्युटी डायरेक्टर येवपा आशिल्ले, कांयच जावना. सगळे एक्शन रावले. आणि जेन्ना पंचायतीन तांकां सांगले नोव्हेंबरांत तांकां लेटर केले वॉट इज दीस वाय डिले वी नीड एन आन्सर. फेब्रुवारीत आन्सर दिले. आयज ऑगस्ट हे पळय काबार जावपा आयलो. 1 वर्स माय जावन गेले. बट तुवें खंय तरी तुका भिरांत पडल्या. कितें तुका दिसता मरे की तेंचे पॅनल येयत आमचे पॅनल येवपाना. हे तूं डर्टी पॉलिटिक्स करपाला. इन डेमोक्रेसी एनीबडी हॅज गॉट रायट टू वोट अँड गेट इलेक्टेड. दे आर डुईंग देअर ड्युटी. दे आर गेटिंग ऑल द नोटिसीस. दे आर अटेंडिंग ऑल द मीटिंग्स. देन वॉट इज देअर? वाय यू आर डिलेईंग दिस? पंचायत मिनिस्टर मोमीन गुदिनो, सी दिस वी आर सफरिंग. माय नावेली पीपल आर सफरिंग. यू मस्ट बी सिटिंग देअर. तुमकां कांय न्ही ते उलोवपाक आनी करपाक. तुम्ही फक्त आपलो पोटलो भरतात. आणि उल्हासाक सांगू सोदता
तू ते फक्त खातें घेवन बशिल्लो आसा कदंबा ट्रान्सपोर्टाचे. म्हाका सांग रे, तू फक्त खंय कंडक्टर आनी कोण ड्रायव्हर आनी तांकां इंजिनियरांक आपल्याच लोकांक घालपा लागला खंय मरे तूं? आनी म्हाका विचारूंक जाय, म्हाका तुजो रिपोर्ट कार्ड जाय जाल्यार आनी 6 म्हयन्यान इलेक्शन येता. रिपोर्ट कार्ड मागतले. उल्हास तुयेकर, तुवें हातके नावेली 5 पंचायत आसा, 5 पंचायतीत तुवें कितें केल्लें आसा काय म्हणून, कितल्या भुरग्यांक जॉब दिल्ले आसा काय म्हणून म्हाका विचारूंक जाय. तू फक्त आपले कमिशन आनी आपले कितले मेळटा पळय ड्रायव्हराचे जॉबाक कंडक्टराचे, अरे तुजे येसतात पळय मरे कदंबा बसींची सायड लायट पेटनात, तांची सीट पळय, तांचे येसतात पळय ते सिट्साचे न्ही. इट इज इन अ व्हेरी पॅथेटीक कंडिशन अँड दिस इज नॉट कॉल्ड, दिस इज अनकॉल्ड. आय एम टेलिंग यू उल्हास, यू मायट गिव्ह एक्सक्युजीस. एक पाटी येतलो क्लीन करून वतलो, दिस इज नॉट एन आन्सर. हांगा बोर्ड्स लावपाक जाय, गार्बेज डंप करपाची न्ही म्हणून. हांगा जे गार्बेज उडयतात ताका 5,000 फायन म्हणून. सी दॅट इट्स युअर ड्युटी. सिन्स सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच ना, आय एम नॉट ब्लेमिंग द पंचायत. हांव खंयच्याच पंचायत मेंबराक ब्लेम करपाना, कित्याक तुवें तांकां हे काम करपाचें तुवें तांकां स्टॉल करून दवरिल्लें आसा. तुका लागून तें काम जायना जालां. आयज पंच आनी सरपंच कितें करतले? ते कदलार आशिल्ले कितें करपाक शकता आशिल्ले. पंच मेंबर्स कितें करता आशिल्ले. बट तुवें काडून एडमिनिस्ट्रेटर दवरला. आनी वायट म्हणल्यार म्हाका ह्यो कंप्लेन येवपा लागल्या की खंयच्या भुरग्याक इन्कम सर्टिफिकेट जाय वो रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट काडपाक जाय जाल्यार खंय सरपंच खुर्चेर ना, डेप्युटी ना, एडमिनिस्ट्रेटर कितें म्हूण करतलो. आनी हेच इश्यू ना, जायते इश्यू आसा हांगा जायते इश्यू आसा. बट दीस गार्बेज हॅज टू बी रिमूव्ड. उल्हास बाब, हांव तुका सांगता, 2 दिसाचो टायम दिता. मातशें फोर्स करनाका लोकांक हाडून ही गार्बेज नाल्यार हाडटले हांव आनी तुज्या घरा मुखार उडयतले. तूं म्हाका ते एक्सक्यूज दिनाका की आपूण काडिल्ल्यो, वन्स इन अ वायल काडिल्ले म्हूण जायना. एवरी डे क्लिनिंग जावपा जाय. लूक एट नावेली पंचायत, लूक एट नावेली पंचायत. एवरी 4 तारखेर आनी 19 तारखेर एवरी मंथ 4th and 19th garbage is removed. All the dry garbage is removed and taken. You have to do something. This is causing a disaster. And I want to tell you, you are really an useless MLA that Navili has got. You have only gifted us garbage. And this garbage we are going to throw in the dustbin in coming next assembly elections. Thank you. की हे जे कचरो आपण हे कोणते भायले उडयता म्हणून आपले रुंडामाचे लोक न्ही म्हणटा, तू ताजेर कितें म्हणटा? स्टॉप द ब्लेम गेम. उल्हास तुयेकर बाप, आमचो जो आमदार आसा नावेलीचो BJPचो, ताका सांगूंक सोदता, स्टॉप द ब्लेम गेम. डोंट ट्राय टू पुट द बाग ऑन अदर्स. तूं पयर कितें सांगला म्हणटा पळय, आतांच रिपोर्टरान म्हाका सांगला, तुवें स्टेटमेंट केलें की हांगा जो रस्त्यार सगळी हिप्स ऑफ गार्बेज भरिल्ली आसा पळय हावजींग बोर्डात, रुंदामोडान, नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीन. तुवें सांगला खंय समवेर यू हॅव मेड अ स्टेटमेंट दॅट 50% गार्बेज आमी काडटात आनी उरलेलो भायलो लोक येवन उडयता म्हणून. टॉक सेन्स मॅन. डोंट बी सो सेन्सलेस. वॉट यू आर टॉकिंग? भायलो लोक म्हणल्यार खंयचो भायलो लोक रे? 8 वॉर्ड्स आसा रुमदामोडात. This is comprising of 8 wards, Rumdamod. Don't tell me that people from Naveli are coming and throwing the garbage here. People from Benavli are coming and throwing. Oh, Veli are throwing. These are the same people who are throwing because they are complaining that garbage is not been collected at the right time and on daily basis or either corrective measures घेना म्हणून वयल्या वयर करता म्हणून. So stop the blame game. You are the MLA. प्लीज टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी. तू उल्हासाक सांगता सोदता, BJPच्या MLA, नावेली MLAक सांगता, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लीन दीस अँड ट्राय टू पुट बोर्ड्स हियर. हांगा नाल्यार तुका जायना न्ही जाल्यार डे टू डे तूं गार्बेज करता पळय तांकां होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल. तांकां विचार, तांकां हाड, 2 दीस इन्स्पेक्शन कर मरे. तुजे हे मरे कॉन्स्टिट्युन्सी 5 मिनटाचे फरकार तूं रावता मरे. पळय ही जाणटेली बायल वता, हिका सोंपता आतां, हिका सोंपता. एक तिनसानूच खाल्या पुरो जाली, ती डेंगू भितर पडली, जाली मलेरिया भितर पडली. सो डोंट टॉक सेन्सलेस, टॉक सेन्स. इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दॅट दिस इज क्लीन्ड ऑन डेली बेसीस. आनी म्हाका दिसना हे तूं म्हणटा आसतलो केन्ना क्लीन केलें म्हाका खबर ना, कित्याक कितली घाण पडल्या ती पळय. हे क्लीन करपाकूच म्हाका दिसता 1-2 दीस वतले. थँक्यू. सांग. आतां फक्त उलयता आमी MLA वोट घालपाना 100%. कोण वोट कित्याक घालपाना? काम करपा जाय न्ही. ना तेका म्हणटा हो म्हणटा कसली लोकांक तोंडार सेट करता की हांव तो दुश्मन असो, तूं निवडून येयला न्हू, 5 कामां जालां, ह्या भितर 1 तरी काम कर. म्हाका वोट घातला तेच नावेली करता. वयल्यान घालता मुस्लीम
जातीचे वचप ना एक जाती वचप ना हांव सारकें हांव हिंदू घालून आहा तुका. हांव जातीचे वचप Very न्हू good. राजकारण म्हणटा कितें जाती वचप तो मनीस थर्ड क्लास आनी अनपड मनीस तो अनपड हांव कितें म्हणटा तो येयलो न्हू मागीर कितें जालें तुगेलें 5 कामां जालें एक काम जालें तुगेलें हय कोणाक म्हणप ना तेच म्हाका वोट घातला तुमी येयला आमगेली न्ही नावेली केलावली तेच म्हणटा तो लोकांक. मुस्लीम लोकांक म्हणटा तो ते मुस्लीम लोकांक आमगे वोट घातला भायलाक मुस्लिम लोक जावं क्रिस्तांव जावं जातीचे हिंदू नावाचे जावं तू म्हणल्यार एक फाटी निवडून आयल्यार तू आमदार न्ही तू बापूय हे कॉन्स्टिट्युन्सीचो ते हिंदू मुस्लिम कॅथलीक करप ना आणि अशे लोकांक हे पळयात उल्हास तुयेकर म्हणटा पळय आमचो बीजेपीचो आमदार जो आसा नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीचो ताज्या हे पळय हांव वाड्यार आसा हे पळय हांव आसा दावोली ताजे वॉर्ड आणि थंय एक 50 मिटराचेर ताचेर घर 50 मिटराचेर घर आणि उल्हासाचे पळय घरा मुखार पळयात इतली गार्बेज. डोंट यू थिंक इट इज अ शेम फॉर द नावेली MLA? इज दीस एक्सपेक्टेड फ्रॉम अन MLA? तुझ्या घरा मुखार मरे 50 मिटराचेर तुका सफाई करपाक जायना जाल्यार तूं आनी डेव्हलपमेंट कितें करता रोयल नावेली? हे पळय वॉच द गार्बेज तुवें आमकां दिल्लो आसा उल्हास तुयेकर. And this garbage is a gift for us, no Navelikas. We understand you have come by fluke, but remember one thing: the same garbage you will get in forms of votes by in coming elections. And I'm telling BJP also, खंयचे तोंडान तुम्ही प्रचार करपाक येतले तुमच्या आमदाराक जेणी हे मिनी सोसळो करून दवरला. द पर्सन हू कॅनॉट, द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हू कॅनॉट क्लीन his own garbage outside his house, what he will do development and cleanliness of garbage in his constituency? तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.